गोयच्या दर्यांत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी हेर राज्यांतल्या 10 बोटींचेर गुन्यांव नोंद केला। तशेंच ह्या बोटींक गोंय सरकारान 14,80,976 रुपयांचो दंड फर्मायला। केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजन सिंग हांणी लोकसभेत दिल्ले लेखी जाबेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या। दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्न विचारिल्लो। फाटल्या दिसांनी खुबश्यो आमी अश्यो केसीस पळयल्यो जितून मालपेच्यो बोटी ज्यो गोंयची जी कोस्टल एरिया आसा, गोंयची जी सी एरिया आसा तितून भितर मालपेच्यो बोटी येतात आनी थंय बोट ट्रॉलिंग करतात आनीक जे गोंयचे नुस्तेकार आसात तांकां खंय तरी हेजो फटको पडटा। ह्यो खूब केसीस पळयल्यो आनी काही बोटी अश्यो आमचे जे कोस्ट गार्ड जे पुलीस फोर्स आसा तेणी धरून सुद्दां हाडल्यो। जाल्यार ह्याच फाटभुंयेर जो आमचो सावथ गोवाचो कॅप्टन विरियाटो MP आसा तेणें लोकसभेन क्वेशन मांडलो की त्या क्वेशनान तेणें विचारलें जो गोंय सरकार आसा तेणी तेंचेर कितें एक्शन घेतल्या काय तेजी कंप्लेन सेंट्रल सरकाराक केल्ली आसा काय ना अशें तेणी त्या क्वेशनान विचारलें। जाल्यार ताका जी जाप मेळ्ळ्या ती जाप अशी आसा 2022 ते 2024 मेरेन अजून मेरेन गोंय सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक 10 केसीस रेजिस्टर केल्ले आसात आनी हितून फायन जी आसा ती 14.8 लाख सुमार हांकां वायोलेटर्सांक फायन अजून पर्यंत पडलेली आसा। आनी त्याच बरोबर सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंग हेणी जाप दितना सांगलां जी LED फिशींग जाता ती ऑल ओव्हर इंडिया जी LED फिशींग आसा ती बॅन केल्ली आसा आनीक ही जी फिशींग जाता ताका लागून इकोसिस्टमाक खंय तरी त्रास जाता म्हणून ही जी LED फिशींग आसा ती बॅन केल्ली आसा आनी जो वायोलेटर आसतलो ताका तेजी जी लायसन्स आसा ती रद्द करतले आनीक ताका जी फायन आसा ती ताका पडटली अशी ह्या जापीन दिल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर।